दाखया पयली चल ओके क्लियर रेस आमकां नाका. आता म्हाका एक सांगा, खंयचेंय बरें काम करता जाल्यार पयलीं आमी प्रसाद घेता काय ना? आमदारान ह्या गणपती बाप्पाचो प्रसाद घेतलो. गणपती बाप्पा अख्ख्या मुरगांवचो जो लोक आसा तो हांगासर देवाक पांया पडोंक येता कितें बरें काम करतना. आमदार येयलो आनी आमच्या दाजीक सांगून गेलो हांगासर आपूण रेस करता म्हणून. सांगला तेणी म्हाका सांगा, तुमी सांगला तुमकां कळ्ळें बी ना? सायडीक बोगदेश्वराचें देवूळ आहा, हे जागेकार, हे राखणदार, हेच आमकां आयज मेरेन पिढयेन पिढये राखत येयले. ते बोगदेश्वराक तेणी विचारले मागीर कोणा खातीर रेस ही आमदाराक फुडले फावटी उडोवचो पडटलो, गरज ना आमकां हेची. जो मनीस आमच्या वांगडा रावंक सोदिना, जो मनीस मुरगांवच्या लोकां वांगडा रावंक सोदिना तो आमकां नाका. फुडल्या फावटी एका घरा बसोवया आमी. आनी हो इतलो निर्लज्ज मनीस सारको देवाचे शपथी खाता आनी फटींग उलयता. हेचेर तूं 4 आण्याचो विस्वास दवरपाक शकना. संकल्प आमोणकराचेर 4 आण्याचो तूं विस्वास दवरपाक शकना. हेचो खंय ना खंय तरी हिडन एजेंडा आसता. हो पयलीं कोळशाच्या अगेन्स्ट उलयतालो, आयज कोळशाचो मित्र जाल्लो आसा ते कंपनींचो आनी आयज तांकां सपोर्ट करता. मागीर हो आमकां सपोर्ट करतलो हो आमकां? सो आयज तो आपली बोल्सां भरपाक उठला. खंय ना खंय तरी मंत्रीपद ताका दिवंक ना. कितें तें दिवंक ना म्हणून हे नाटक ताका दिला. हे नाटक कर म्हणून मातशें कितें तरी कर म्हणून 4 पयशे. हे स्वताची बोल्सां भरपाक. लोकांक जर नाका जाल्यार कोणाक जाय? हें लोकांक नाका न्हू जाल्यार कोणाक जाय? आयज अक्षरशः सरकार म्हाज्या हिसपान जाल्यार दादागिरी करून हे सगळे हे इव्हेंट आमच्या गळ्यान घालपाक सोदता. आनी हेतून ईडीएमूय जातले म्हणून आयकलां हांवें. कितें आनी एक सांगता, भायर सरा मातशें. हांव म्हाज्या फायद्या खातीर तुमकां केन्ना आफयना. भायर सरा. कित्याक सांगता, हेंची मेंटेलिटी कशी आहा, आमचेर जेन्ना घरांचेर संकट येतलें खबर आहा, हे कोण आमच्या वांगडा रावचे ना, हे राजकारणी आहात ते. सो आमकां स्वताची लढाई स्वता लढची पडटली. हांव कोणा एकट्याक ब्लेम करिना. स्वताची लढाई स्वता लढची पडटली. कित्याक हे संकट आयज ना फाल्यां येतलें आमच्या. ते एमपीटीन थंय बिल्डिंग मोडपाक स्टार्ट केलेले आसा. ती एका वाटेन एमपीए आपल्याक जाय ते करूंक म्हटले सगळी कडेन. सगळ्यांनी आपापले बिझनसाचो विचार केला. लोकांचो आमचे कोणेच विचार करूंक ना. आयज आमचो यूथ जो आहा न्हू मुरगांवचो, तो जॉब दी म्हणून जॉब मागता जाल्यार ह्या मेले कडेन जॉब दिवपाक जायना. आनी हे नाचे करूंक जाता हेचे कडेन. हे नाचे हेतून आमकां कितलो फायदो आहा तो सांगा सडेकारांक पयलीं. वर्ल्ड वायड खंय फेमस जातले. ऑलरेडी फेमस आहा आमी. कोळसो हांगा डंप जाता म्हणून वर्ल्ड वायड आख्ख्या जगान फामाद आहा आमी. आमकां ती पब्लिसिटी नाका. ही नाका जाल्ली पब्लिसिटी नाका तुजी बोल्सां भरपाची. कितें सो आयज खंय ना खंय तरी आमी विचार करपाक जाय. आनी तुमी इतले भायर सरले इतले भोवसंख्येन म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. हांवें म्हाजें मत मांडलेलें आसा. शेखर खडपकरान तुमकां कॉन्सिक्वन्सीस सांगलेले आसा. जयेश शेटगांवकारान कंप्लेनी घातलेले आहा. नितीन चोपडेकर, सचिन भगत, शेखर दाबोलकर, अमोल सातोस्कर, मागीर आमचो सर्वेश होबळे, तो राजू यादव, हेंच्यांनी सगळ्यांनी कंप्लेनी केलेले आसा. आनी त्या डिपार्टमेंटांनी आमी वचून येयलेले आसा. सीओक मेळ्ळे. इवन आमी NIO नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीक सुद्दां वचून येयले आमी. आनी आयज मेन म्हटल्यार जेन्ना डिफेन्साचो हांगासर येदो मोठो बेज आहा न्हू, आनी ही इम्पॉर्टंट बेज आहा. तुमी अशें समजू नाका ही बेश्टी सादी बेज म्हणून. ह्या बेजी कडेन तुमी खेळपाक शकना. हांगाच्यान खूब कितें मॉनिटर जाता इंटरनॅशनली. ही बेज सादी बेज न्हू. कितें जर आमी देश भक्त न्हू जाल्यार ही बेज आमची वाचोंक जाय. हांगासर ते ड्रोन आनी बाकीचे पयर जेन्ना कसलो तेंचो एक हे जालो प्रेस काय कितें जाली त्या टायमाचेर ड्रोन घालून भितून हेलिपॅड बीन दाखयले तेंच्यांनी. जर सपोज आयज आमच्या गोंयच्या सरकाराक जर डिफेन्साचें पडोंक ना जाल्यार ही देशभक्ती कसली तर तशी जाले. आयज सरावंडींग फूल आख्खे डिफेन्स बेजीक ते सर्कल मारतले. कितें आनी आपणाक जाय ते करतले. आयज तेंच्यांनी परमिशनां खंयचीच घेवंक ना. आमी सगळ्या डिपार्टमेंटांनी वचून येयले ऑलमोस्ट. खंयचेच परमिशन घेवंक ना. आनी हो आमदार दादागिरी करपाक उठला. आनी जो प्रेसाक तो भाशणां दिता न्हू ती फटींगपणाची भाशणां सगळीं. आनी हेच्या नादाक लागूं नाका. कांयच कामाचो ना. आमी भोगला ताका हेच्या वांगडा. म्हाजी कापासतात म्हणून हांवें ताका सत्तेचेर येवन सोडला. हांवें ताका सगळ्यांक सांगता तुमकां. कितें असले फटींग मनीस आमकां नाका जे लोकांक फटींगपणां करतात ते. हो आमकां बरें गव्हर्नन्स दिवपाकूच शकना. आयज तेणी एक्चुअली पळोवंक जाल्यार आमच्या सडेकारांच्या भवितव्याचे विचार करपाची गरज. हे आमचें भवितव्य. हे भवितव्य कबड्डी काबार जाता, खो खो काबार जाता, एथलेटिक्स काबार जाता, बाकीचे सगळे. हांव एक इंटरनॅशनल प्लेयर म्हणून सांगता. आयज जे नॅशनलाक भुरगे वयतात न्हू जनरल डब्यांनी वयतात रेल्वेच्या आनी 52 कोटी मोडपाक हेंचे कडेन हांगासर आसा. 52 कोटी हांगा मोडटाले आनी बाकीचे गेमी आहा ते काबार जाले, विलुप्त जाले सगळे. खो खो कोण खेळटा, कबड्डी कोण खेळटा ना. अरे ते गेमी वयर काडा मरे. ही एक गाडी जी आहा न्हू ती करोडाची गाडी. ही म्हाजे तुजे कडेन एफोर्ड जावची ना ही गाडी. आनी हो सांगता आमकां खंय फायदो जातलो म्हणून. कसलो फायदो जातलो? कांयच फायदो ना. झिरो, टोटल झिरो. आमी फक्त ते घरांसून पळोवंक सुद्दां मेळचे ना तुमकां.
हांगासर हांव तुका जुगार जातलो, जुगार हो जुगार, आणि ह्या जुगारान हेका फायदो आसा म्हणून हो उठता आणि काय ना. सो सगळ्यांनी आयज एक जावन हेचो निशेध करपाची गरज आसा. हो जुगार हो एक्चुअली. हांव तुमकां आतां गॅम्बलिंग जातली, बॅटिंग जातली हांगासर, जाल्यार सीएमान येवन आमकां सांगपाची गरज आसा बाबा हें कितें काय म्हणून. ही तुमची नाटकां पळोवन आमी बसले. हा अरे म्हाका एक सांग, बरें कितें हाडा मरे, बरो कितें व्यवसाय हाडा, एक इंडस्ट्री हाडा, जेणे करून लोकांक हांगासर 52 कोटीची इंडस्ट्री सुद्धा घालूंक शकतात तुम्ही. कितें घाला आनी लोकांक कामाक लाया मरे. ही लोकांच्या मोड्याचेर पयशे करून उठले हे. मुसोंडी आहा थंयसर, हिंदूंची, क्रिस्तावांची, मुस्लिमांची. कितें आणि त्या टायमार कोणाचे जर बरे वाट केले तर मुसोंडेक सुद्धा आमकां सारकें वचोंक मेळचें ना. आणि हेंका जो रोड जावन न्हू, रोडाची जी वीट आहा न्हू, ती जी जायी न्हू, ती ह्या रोडार ना. कितें हे मुद्दम म्हणून सगळे हे क्रिएट करतले, एक्सिडेंट्स क्रिएट करतले. सो आम्ही सगळ्यांनी मेळून हेचो निशेध करपाक जाय. हे आमदाराक नाचे करपाक दिवंक जायना. हो आपल्या स्वार्था खातीर आमकां फोंडान घालपाक उठला. आता पयलींच म्हणटा ते पायप फोडले मेल्यांनी थंयसर, उदीक ना थंयसर भोवतेकारांक. आसलेले काय नासलेले सांग, 2 दीस कितें उदीक येवंक ना. हा परत काल एकदा पायप फोडला म्हणून ऐकला. अरे हेका आमी निवडून हाडला आमच्या खातीर, जाल्यार हो काम करता खंयच्या कोण लॉबी खातीर, मागीर हे गॅमलिंग लॉबी खातीर. कितें सो सगळ्यांनी जाणून घेवपाक जाय. आमकां हांवें ठरयलें, हांवें पयर व्हिडिओ काडलेलो, डायरेक्ट सांगला रेसीचे कपडे काडून हांगा नाचतलो म्हणून. म्हाजे कडेन कापास्तां आहा ती, पयलींच सांगता. कितें आतां तुमी भायर सरले बेस्ट जालें. आतां म्हाका फिताच वाटली सारकी. आतां हेका आतां सारकें आतां विचारूच करूं नाका. रेस जावची ना, हे म्हाजें कमिटमेंट. रेस जावची ना, म्हाजें कमिटमेंट. तुमी फाटल्यान आहा बेस्ट जालें सारकें. कित्याक हांवें त्या दिसा एकट्यानूच इनिशिएटीव घेतलो सचिन भगता बरोबर. पूण त्रास जातलो बरोबर काय न्ही. आयज काल हांव 2-3 आमच्या क्रिस्तांव भावां कडेन उलयलो. म्हाका तेंच्यान सांगलें सायबा सायबिणी चालू आहा मरे म्हणपाले. म्हाका मातसो हें येयलो, म्हणजे सायबिणी चालू आहा जाल्यार आमचे क्रिस्तांव भाव घरचे तेंचे हें देवाचें आमकां आमंत्रण आसा. हांवूय वता खूब कडेन, जाल्यार मातशें कमी जावंक शकता. आमचे क्रिस्तांव भाव येवंक जाय थोडे. आयज हांगा पावतकूच म्हाका असो देवाचो चमत्कार की कोणी सांगलें त्या घरान काल सायबीण 2 दीस दवरली. म्हणजे कळ्ळो तुमकां न्ही, 2 दीस उरली सायबीण. म्हणजे आज सायबीण कोणाक येना, आहा थंयच आहा. म्हणजे आमचे क्रिस्तांव भाव दिसता ते इजिली पावोंक शकले. नाल्यार बाबडे इतल्यांक वचपाचें, कारण तेंचे घरचे कोणाचे सायबिणीक वयचे आसता. अशें देवूय एक अशें घडोवन हाडलें देवान की आमकां ही रेस नाका. आनी ताका लागून देवळान आमकां आशिर्वाद दिलो. सगळ्यांनी उलयतना सांगलें हांगासर गणपतीचें येदोळ्ळें देवूळ आहा, थंय बोगदेश्वराचें देवूळ आहा, त्याच्या भायर दुसरें गणपतीचें देवूळ आहा. पळय भारतल्यानी कितें तें देवूळ आहा. खबर ना जाल्यार हांगासर सचिन भगत जाल्यार फुडल्यान थंय शंकराचें देवूळ आहा. लायनीन कितलींशीं देवळां आहा. संजय स्कूल आहा, स्कूल हांगा आहा पयलींचे आसलेले. इतले लोक हांगा कामा धंद्याक वचपाचे आहा. सकयल्या सायडीन आमची येदेव्हडली चर्च आहा, हे सगळे क्रिस्तांव भाव आमी तेचे कडल्यान त्या चर्चीन वयता हें करता. पूण असलो विशय जातकूच तांकां अडचण जाली आनी एकदां ते येयले न्हय जाल्यार मागीर आमचो कोण आयकपाक आसतना. सदांच अशें आसता की काम जायसर कोणी तुमकां अशें करया तशें करया म्हणटले, पण एक्चुअली ते मागीर फिजिबल ना. कोणी तरी वक्तान उलयतना सांगलें की जातकूच सगळे परत म्युन्सिपालिटीचेर घालतले. सगळीं परमिशनां कितें आहा ती तेंच्यांनी सगळ्यांनी हें केलें, प्रयत्न केलो. हांवूय पयलीं कित्याक ओगी रावल्लो सांगता, म्हणजे जेन्ना पब्लिकान आपूण म्हणून येवन सांगता आमकां नाका, तेन्ना मागीर आमी इल्लोसो ताका पब्लिकाकच सांगलें, लोकांक आमच्या सांगलें तुमी एकामेकाक सांगून हें करा. हेच्या पेक्षा डबल संख्येन आमी ओपोज करपाक तयार आसतले काय ना. म्हणजे सगळ्यांनी मेळून आनी तुमच्या वांगडा सगळे हांगा उलयले सगळे वक्ते, आनी हेच्या भायर आनी कितलेशे लोक हांगा येवंक तयार आहा तांकांय सगळ्यांक तुमी सांगा की हे बऱ्यापैकी त्रास जावपाचे आहा. आमी सगळे जाण मेळून एका सीएमा पर्यंत एक रिक्वेस्टूय करप आसता. आमी सांगूंकूय जाय, कळोवंकूय जाय तांकां ओपोज आहा म्हणून. कित्याक आयज पर्यंत अशी मॅसेज वयताली की व्हडलेशें कोणाचें ऑब्जेक्शन ना रे, अशें वयतालें. आतां कोण सांगतालो हें तुमकां खबर आसा, तुमी सगळे सोशल मिडियाचेर आयकता. तेन्ना तुमी कितें करप की तुमचें हें आहा तें वाडोवया. म्हाका दिसता सीएमाक आनी ओपोज आहा तो जेन्युइन आमचे 5, 6, 7, 4 एक धरतो, पूण जेटी पर्यंत बोगदा पर्यंत हेचो इफेक्ट जातलो. तेंच्यांनी एक सिग्नेचर कॅम्पेनाक तुमच्या भितर कोणी लीड घेवची, एक 4 भुरग्यांनी 5 भुरग्यांनी, आनी फॉर्म्युला फॉराक ओपोज करपाक म्हणून सांगून ते बूक आहा तेजेर तुमी आनी सायनी वाडोवपाची, जेणे करून जेन्युइन आपलें नांव, नंबर आनी एक सिग्नेचर मारची. हें सगळें रिप्रेझेंटेशन आमी वयल्यान पावया सकयल पर्यंत. जितल्या वयर हें रिप्रेझेंटेशन हांव आदलो आमदार म्हणून पावोंक शकता ते पीएमच्या ऑफिसा पर्यंत पावयता. म्हणजे हे आमी सगळे जाण मिळून करतले. प्रायम मिनिस्टरच्या ऑफिसा पर्यंत पावया, कारण ते आमकां पावोवपाक कसो अधिकार आहा. तर हे सगळे ऍक्टिव्हिटीज चालू केला ते इलिगली चालू आहा, विदाउट एनी परमिशन चालू आहा. सो डेफिनेटली आमी तशें जर कळयलें विदाउट परमिशन इतलें व्हडलें करता, हे सगळे ऑथॉरिटी टायट जातले. हांगा जर आमी बरयलें सगळ्यांक कॉपी धाडली आनी पीएमा पर्यंत पावली न्ही जाल्यार सकयल्या लेवलाक कोण बारीकसो प्रेशराक कितें करूंक सोदता ताकाय प्रेशर येवंक ना.
आमकां कोणी विचारलेले विचारो आमी सांगूंक तयार आहा. म्हाका ज्या जाग्यार लोक आहा, ज्या लोकांनी आमच्या फाटी गेल्या फाटी 15 वर्सां जीव दवरून काम केला, त्या लोकांनी जर उलो मारलो जाल्यार हांव कोणाचें न आयकता तुमच्या वांगडा येतलें हें म्हाजें तुमकां आश्वासन. आमी सगळ्यांनी हो कार्यक्रम आहा म्हणजे हे जो इव्हेंट आहा हो इव्हेंटाक आमी बऱ्या भशेन ओपोज करपाक आता आनी एग्रेसीव पद्दतीन वेळ पडला जाल्यार करपाक जाय. आनी हो आमकां नाका. आमी त्या स्पोर्ट्सा अगेन्स्ट ना, खंयच्याच डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना, पण ही हेच्यान बरें जर आनी खंय करूंक शकता थंय करचें. अख्ख्या गोंयचे अख्ख्या जगावयले लोक येवचे, तेंच्यांनी बऱ्यापैकी इव्हेंट पळोवचो आनी आमच्यांतलें कोणाक वचपाक जाल्यार आमी केन्ना इव्हेंट वचून पळया. पण तो हांगा आमकां शक्य जावचो ना, कारण इट इज रियली नॉट फिजिबल हियर. इतलें म्हाका तरी दिसता. आमी पळयलां, आमी हांगा जल्माक येयले, व्हडले जाले, पण तांकां सांगता सगळ्यांक तुमकां एक रिक्वेस्ट आहा की आयज एक दीस आयकले गेले तशें जावंक ना. तुमच्या भितून तुमी वर्ड स्प्रेड करचो. तुमकां कितें दिसता तें मनांतलें, आमी सांगता म्हणून न्ही. सगळ्यांनी बऱ्यापैकी उलयलें आनी सांगलां. तुमी हो विशय आनी मातसो कडक धरपा जाय. काम सर्वीस सगळ्यांक आसता, पण हो तुमचो घरचो विशय, तुमकां त्रास जावपाचो. हांगा जाणटे आहा, मसुंडी आहा, देवळां आहा, सगळ्या धर्माचे लोक रावता, सगळ्यांक हो रस्तो जाय. आनी कोण तरी काल बेश्टे आयकलेले की सर्वीस रोड आनी करतलो. 14 मिटराचो रोड, त्याचो ट्रॅक, त्याच्या भायर सर्वीस म्हणजे आयकलेले खबरी हा. एकदां मागीर थोडे हे येता, पण तो आनी सर्वीस रोड म्हणजे खंयच्यान वयतलो म्हाका कळोंक ना. आनी कोणी जर वयर ऑथॉरिटी किंवा कोणाकय जर विचारूंक गेलो जाल्यार थोडीशी थंयसर हें केल्ली अशें म्हण आयकता. कितें म्हणून की बाबा ना रे तुजें काय अजून वचोंक ना मरे, जाल्यार तूं कित्याक सांगा. काल एकट्यान म्हाका सांगलें, अरे अजून तुजे कडेन पावोंक ना, म्हणजे तुजे कडेन पावसर तूं उबो राव, तुजें एकदां काडलें की तूं गेलो. अशें जावंक जायना. कित्याक सगळे आमचे भाव बंद, सगळ्यांनी एकामेकाक सपोर्ट करया. हांगा खंयची पार्टीचे म्हणून कोण ना आनी म्हाकाय खंयच्या पार्टीचो म्हणून आपोवंक ना. आमच्या लोकांनी म्हाका उलो मारलो जालो, त्याच्यान चालू केलें, तांकां लोक जमले. तुमकां म्हाका हेरची आमी नॉर्मली की तुमी येयले म्हणून आमी थँक्यू म्हणटा, पण तुमी म्हाजो उगडास काडून म्हाका सांगलें म्हणून हांव तुमकां थँक्यू म्हणटा. आनी हो तुमचो लढो तुमी चालू दवरा. हांव ह्या सगळ्या बरोबर किंवा त्यांच्या सगळ्या बरोबर हांव कशेंय धरा, हांव ह्या तुमच्या लढ्याक केन्ना उलो मारले आमी आसतले. आनी त्या वयल्या लेवलाक म्हाज्या आयच्या पोजिशना प्रमाणे खंय पावोंक शकता ते हांव 100% पावयतलो. आनी आमी मॅक्झिमम तेचेर हें करून हो प्रोजेक्ट हे आमकां गांवांत नाका, आमकां हांगा नाका, तुमकां जाय थंय करा. आमी खंयच्याच हेच्या ऑपोजीट ना, म्हणजे अगेन्स्ट आमी हेच्या पयलीं केन्ना करूं ना. बरें डेव्हलपमेंट ज्या कारणान ह्या वाठारांतल्या बारीक लोकांक त्याचो फायदो जावंक शकता अशें कितें कार्यक्रमाक आमी सपोर्टान इतल्याच हेच्या डबल सपोर्टान भायर येवंक शकता दुसऱ्या बऱ्या कामाक, जेचो आमकां कितें तरी म्हणजे लोकांक एडवांटेज आहा. खूब जाणां बरी आमकां कितें म्हणणें आहा, स्पोर्ट्स आमी हें करूंकूच जाय. आमच्या भितून आत्तां न्ही सांगलें सातोचकरान की 2000च्यान चालू केल्लो रस 200 प्रायजां जिखलेलो मनीस हांगा आहा. तुका त्या स्पोर्ट्साक तरी पॉलिटिक्सांनी ते लागूंक जायना. असल्यांक थोड्यांक कन्सिडर करून तांकां विचारून कितें जावपा आसलें. तशें ना, पूण एक विचित्र पद्दतीन सगळें करूंक वयता, हें जावंक जायना. संजय बाईन सांगलें, शेखरान म्हटलें, आमी त्या पार्टी वांगडा आसलेले, आमी त्या पार्टीन 3-3दां जिखून दिले, पण मुन्नान उलयलो. हें सगळें खरी गोश्ट आहा. पूण नाका जाल्लें आमच्या लोकांचेर लादप आनी फोर्सान लादप हें कोणाकच पसंद जावचें ना. शेवटी म्हाजे लोक आयकचे ना न्ही. म्हाका आपयलो थंय, तेन्ना पळयता जाल्यार पयल्याच धाकट्याक काय ना म्हटलें 100 लोक जमलेले. हांवें कोणाक सांगूं ना, कारण तेंचेच आसलेले, तेंचे ग्रीवन्स ती, तांकां दुख्ख जातालें, तांकां कितें त्रास जातलो कळ्ळा उपरांत ते जमले. आपचे जमले एक वरा भितर. हांवें तांकां सांगलें की आमकां म्हणपाक लागलें तूं सीएमा पर्यंत पावय. हांवें खरें तें सांगलें. हांवें खरें कितें उलयलें त्या मिटींग की म्हाजे हात बांदलेले आहा. हेचें कारण हांव आतां खंय ना. जेन्ना हांव ह्या पोजिशनार हांव तें एक्सेप्ट करता आनी ज्या पोजिशनार हांव आसलेलो तेंय हांवें एक्सेप्ट केलें आनी त्या भशेन काम केल्लें. एकच सांगता तुमकां, हांव आसता जाल्यार हांगा रेस आनी हे हाडपाचो कोण चिंतूचो पसून नासलो, चिंतचोय नासलो. कारण हेच्या पयलीं असले खुबशे नाका जाल्ले करपाचे हांगा ऑफर येयल्ले. हांवें एक उतरान आमच्या तेन्नाच्या आमच्या बरोबर बाईक सांगलेलें की विनाकारण असले नाका जाल्ले हांवें करप ना. ह्या मतदारसंघ अशा जाग्याचेर आसा ज्या जाग्यार लागीं एक फॅक्टरी ना, जॉब दिवपाक कितें कांय ना. मुरगांव मतदारसंघार एक सायडीन आहा, आमकां फक्त पोर्ट एक आसा आनी त्याच्या भायर गव्हर्मेंट सर्वीस. आनी तुमकां खबर आहा हें हांव कित्याक सांगता तो, त्या पद्दतीन ह्या मतदारसंघात जशें म्हाजे कडेन जमलें तशें हांवें करून आमच्या लोकांक बऱ्यापैकी मदत करपाक प्रयत्न केलो. आतां ते गोश्टी जाल्ले गेले, तेका आनी कांय उलोवन फायदो ना. जेन्ना त्या लोकां कडेन हांव उलयलें ते म्हणपाले पात्रांव आमी कितें करपाचें, आमी वयल्या लेवलाक पावपाक. हांवें म्हटलें हांव सांगलां तुमकां, हांव एक्सेप्ट करता. हांव आयज ना जाल्यार म्हाका थंय पावपाक इल्लें डिफिकल्टी येवंक शकता. ना म्हणपाक ते आमकां तुजेर कॉन्फिडन्स तूं करतलो. जाल्यार हांवें तांकां उतर सांगलेलें, हांव आनी परत कोणाक कांय सांगचो ना. तुमी सगळे एकठांय जाया, खंयची पार्टी बिटी कोणाचें कांय ना, कारण तुमचे लोकलांचो इश्यू हो आनी तुमी सगळ्या लोकांक एकठांय करा. सांगल्या प्रमाणे
तुम्ही आयज एकट्या लोकांक एकठांय केले, घरा कडले असलेले कोण लोक आहात त्यांचो आमकां सपोर्ट आसतलो काय ना, आयज कोण हांगा पावना त्यांचोय सपोर्ट आसतलो. हांगा आमी एक बारीकशी सिग्नेचर कॅम्पेन केला. आता एक हांगासर एक 1000 बाजार लागीं एक सिग्नेचर झाले जाल्यार आमकां घरान भोंवत जाल्यार ती संख्या 3000 पावोंक जाय. तर आमच्या थोड्या कार्यकर्त्यांनी, तुम्ही तुमच्या कार्यकर्त्यांनी, हो विशय तुमचो, तुम्ही तांकां घराघरात धाडून ती सिग्नेचर घेवची. आमी तयारी रावची की हे सीएमान येता म्हणून डायरेक्ट सीएमान डिक्लेअर करूं ना. सीएमान खंय डिक्लेअर केला आपूण येतलो म्हणून शेनवारा ना, तो प्रोग्राम कितेंय जावंक शकता. तर आमचो म्हाका तेन्ना त्या मिटिंगेक लोकांनी सांगलें की सीएम जर येवपाचो आसा जाल्यार प्रॉब्लम हांगा आसा, इव्हेंट हांगा जातलो. रवींद्र भवनान आमकां व्हरच्या पेक्षा रवींद्र भवनाच्यान हांगा अशें जर स्ट्रेट जर पळय तूं एज क्रो फ्लायज म्हणटा तशें, जाल्यार हें डिस्टन्स हांगा 500 मिटर आसतलें, 500 मिटराचें. तर सीएमाक थंयच्यान हांगा येवपाक जाय हो रिक्वेस्ट हांव तुमच्या मतीन करूंक शकता. पूण जेन्ना सीएम येतलो तेन्ना सीएमाक हांव सांगतलो, जर तिणी ठरयलें सांगल्या प्रमाणे जाल्यार सीएमाक सांगतलो मातसो प्लीज सांजच्या 7 उपरांत यो, पण अर्धा वरा खातीर यो. 7 उपरांत येयले की ही संख्या आमची 4 पटीन आसतली. ऑब्जेक्शनाक आसतली काय ना? ऑब्जेक्शनाकच आसतली ना. ऑब्जेक्शनाक, कारण आमी दुसऱ्या कडेन वचून खंय बसले जाल्यार आमकां ते काणी आयकचें पडटलें. आमी सरकार चलयला, हांव सरकारान आसलेलो, हे सगळे खबरी हांवें पळयला. मागीर बेश्टे आमी कोण फुडाकार घेतात तेंचेर कोणी तरी डावट घेवचो न्ही. आमकां सगळें क्लियर आसपाक जाय. म्हणून तुमकां सांगता की तशें जर जालें जाल्यार म्हाजो सीएमाक बरे भशेन आमी सांगून रिक्वेस्ट करतलो की सीएम तूं मातसो यो, हे लोकांक मेळ, तुजेच मनीस ते. आनी तेन्ना हेच्या पेक्षा म्हणजे तुमी कितले जमोवंक शकता ते, कारण हो इव्हेंट नाका म्हणून तुमी सांगता आमचे कोणूच. आनी तुमकां बऱ्या पैकी ह्या सगळ्यांनी, तारा हांगा बसला, सगळ्यांनी इतले एक्टिविस्टां सकट सगळ्या कावन्सिलरांनी सगळ्यांनी ओपन हार्टेडली बऱ्या भशेन सपोर्ट केला. एकच गोष्ट अदूर तुमी सांगलें की दादान सांगल्या उपरांत सगळें अपोज म्हणून न्ही, तशें पयली मिटींग सोंपोवच्या पयलीं एका आवाजान तुमी सगळ्या जमलेल्यांक तुमी थँक्यू म्हणपाक जाय, कारण तुमी आपयले तांकां आनी तुमच्या खातीर येयला ते. बरोबर न्ही? दोनूच व्हायकल वयतले, 2-3 तिसऱ्या वयर वचचें ना, तो फाटले कम्पीट करूंक येतलो. आणि ज्या प्रमाणे जी रेस लागतली तेतून देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सिडेंट हॅपनिंग. आणि सपोज एक्सिडेंट बाय चान्स जालो आणि एक ती गाडी सपोज कोणाचेर येवन पडली, ह्या सायड कोणाची घरा डॅमेज जाल्यार तेची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो जाल्यार त्याच्या बद्दल लोकांक कांयच खबर ना. जशें सांगलेल्या भाशेन हिंगासर सपोज गटर सपोज तेंच्यांनी पॅक केला, तो जर वॉटर फ्लो जाय जाल्यार सॉयल आसा ती सकयल्यान परत त्रासान पडटली लोकांची. देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हिल सपोज वीक जालो जाल्यार लोकांची लँडस्लायड परत जावपाची पॉसिबिलिटी आसा. जाल्यार बोगद्या वयले लोक, शांतकायचे लोक, बोगद्या वयल्या लोकांनी केन्ना एजिटेशन करूंक ना. बोगद्या वयले लोक केन्ना झगडेक वचोंक ना, एकमेकाच्या घरान रावपी, शांतकायेन रावपी. आणि ज्या परिस्थितीन जी शांतकाय हांगा स्प्रेड जाल्ली ह्या आमच्या गणपतीच्या आशिर्वादान आणि बोगदेसराच्या आशिर्वादान, जाल्यार आयच्या लोकांक हे डिस्टर्ब करपाक येयल्ले आसा. म्हणून तेचेर आमी पेटिशन केल्लें आणि पेटिशनान आमी खुबशे गोश्टी सांगले की इन्वायरमेंटा खातीर तुमचे कितें आसतलें हेच्या खातीर, जाल्यार नॉयज पोल्युशन जातलें. इट वील द अमावंट ऑफ द नॉयज वील बी व्हेरी डिझास्टर. प्लस देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ यंग भुरगीं आसा, जाणटेले लोक आसा, तांकां हेचो इफेक्ट जावंक शकता. आतां एज्युकेशन भुरगीं शिक्षणाक वयता, दुसरी शाळेन वयता, तांकां डिफिकल्ट जातलें. तांकां शाळेन वचपाक, कॉलेजीन वचपाक तांकां डिफिकल्ट जातलें. जशें सांगलें की पार्किंग इज ओनली प्लेस वेर वी कॅन कीप अवर व्हायकल्स हियर, आनी दुसऱ्या जाग्याचेर हांगा ना. म्हणून आमी निशेध करता आनी ह्या निशेधा खातीर तुमी वांगडा रावचे आनी आमी तुमच्या वांगडा आसतले हे आमी तुमकां आश्वासन दिता. आनी मागता की बाकीच्या लोकांनी ज्या परिस्थितीन जो बोवाळ करता तांकां दाखोवन दिवंक जाय की हो इव्हेंट हिंगा करपा सारको ना, तो इट हॅज टू बी इन सम आयसोलेटेड प्लेसीर. जाल्यार तेंकां हांगा कित्याक करपाक येता काय म्हणजे जेन्ना आमी विचारलें ते म्हणटा ना तेंच्यानी हांगा चूज केला बिकॉज दॅट वेरियस टर्न्स हॅज टू बी, देर आर सो मेनी ऑफ टर्न्स घेवंक जाय. आनी ते ह्या टर्न्स घेवप आनी ती गाडी कशी वयतली आनी कशी फास्ट कितल्या हाचेर येतली त्याच्या बद्दल तेंच्यांनी कांय नॉलेज ना. जाल्यार आमी आमदारा कडेन जशें सांगता तशें आमी मागता की आयज गोंयची परिस्थिती व्हेरी बिगड आहा. गोंयची 35,000 crores गोंय पण डेप्टान पडलेली आसा, रिकवरी जायना, पयशे अननेसरी एक्सपेन्सीस करीत आहा. जाल्यार आयचे 52 crores सपोज येयल्ले जाल्यार ते आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाक केले, सपोज रिहेबिलिटेशन ऑफ द स्लम एरियान तितून घातलेले जाल्यार खुबशे गोश्टी जावंक शकतात. आयज आमचे चिकालीम हॉस्पिटल पळय तितून कितें परिस्थिती आहा, हांगासर डॉक्टर सारके ना, फॅसिलिटीज सारके ना, जाल्यार हांगा कितलीशीच प्रॉब्लेम जाता, उदकाचे प्रॉब्लेम जाता. जाल्यार हे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक हे पयशे मोडचे
आनी गव्हर्मेंटान अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करचे न्हू. हो गव्हर्मेंट खाली इव्हेंट मॅनेजमेंट करता आनी लोकांचे पयशे त्रासान उडयता. आयच्या परिस्थितीन जे नव्या भुरगे जन्माक येतले ते 1 to 2 lakhs रीण घेवन जन्माक येता. म्हणून आमी मागता, निशेध करता की असले अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जे इव्हेंटार जाता ते बंद करचे. आनी हो इव्हेंट आमी ऑब्जेक्शन ना, पण आनी खंय तरी करचो, पण रेजिडेन्शियल एरियान हो करचो न्हू. आयज ही चूक खंय तरी घडटा. कित्याक घडटा? कारण तो आमदार 14 सप्टेंबर 2022 आमच्या कडेन येयला. ताका आमचे पक्षाची जी शिस्त आहा, डिसिप्लीन आहा आनी प्रोटोकॉल आहात, म्हाका दिसता तेजी अजून ताका 3 वर्सांनी जाणीव जावंक ना की लोकां कडेन कशें आहा. आतां जो विशय तो आहा, परत आमी 2 दीस एक टीव्हीचेर पळयता, लोक मिसगायड करता. आतां ती कोण मिस आनी कोण गायड ती आमकां खबर ना, कळ्ळें न्ही. तो ताकाच खबर आसतली. तू तर बाबा मिस्टर गायड आहा जाल्यार हांगा लोकां फुड्यान येवन एक्सप्लेन कर न्ही, वॉट इज युअर प्लॅन. तो आपलो प्लॅनूच एक्सप्लेन करना. तो फक्त वाया मिडिया कितें करता, प्रेस दिता आनी प्रेसाचेरसून आमकां कळयता. अशें आसा, तशें जायना. तुका ह्या वाड्यार येवपाक ह्याच कॉन्स्टिट्युशनच्यान तुका थोडी तरी मतां पडल्या न्ही. म्हाका खबर आहा थोडी पडल्या, म्हणून म्हणटा हांव ह्या वाड्या वयल्यान मॅक्झिमम मतां ही आदलो आमदार आनी जो बीजेपीक लीड करतालो ताका पडलेली आहा. पण आमी हे सगळ्या वाड्यार तुका आमचेर सूड बुद्धी घेता काय आमकां त्रासान घालपाक? तेणे स्वता कमीट करता की ह्या वाड्याक कितें तरी थोडो लोकांक त्रास जातलो. त्रास हो त्रास असता, थोडो किंवा जास्त असं आसना. त्रास जातलो हो स्वता तो एक्सेप्ट करता न्ही. एक्सेप्ट करता म्हणून त्रास हो जावंक जायना हेच्या बद्दल कितें तरी सांग न्ही. तो म्हणटा त्रास जातलो, चलून वयचो पडटलो, रस्तो चडटना. ही आतां इतलो वगत सगळ्यांनी उलयता आसतना सांगले फॉर्म्युला 4 रीच कितें काय म्हणून. एक्चुअली ते पयलीं एक वकाद येताले वीक्स फॉर्म्युला 44 म्हणून. तशा परिस्थितींतले हे वकाद आसा. कित्याक जेचे कडेन पयशे आहा तो आपली रेस हांगासर करपाक येता. म्हणून ह्या एका गोष्टीक म्हाजे 2 प्रश्न आहा की जरी सरकार म्हाजो असलो, आमी जरी सरकारांतले घटक असले जाल्यार हेका एक EIA रिपोर्ट जाय पडटा, एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट. ते केन्ना जाले हेचे? हेका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जाय पडटा की ही फिजिबिलिटी हो ट्रॅक फिट आसा काय म्हणून हे रेस करपाक. हे केन्ना जाले? ताचो रिपोर्ट डिस्क्लोज कर, पब्लिकेक डिस्क्लोज कर, प्रेसाक डिस्क्लोज कर. हे अजून कांयच जायना. आनी एंटरटेनमेंट सोसायटीची मॅडम आहा ती हेची डॉक्टर आमच्या मायकल लोबोची बायल, प्लीज कम टू मुरगांव कॉन्स्टिट्युशन, एक्सप्लेन द पीपल ऑफ मुरगांव what exactly you are trying to do through ESG. These are the facts you have to put before the people. तुम्ही बेश्टे प्रेसान रावन फुगड्यो मारले म्हणून जायना. सी द ट्रबल दॅट दीस पीपल आर, द लोकल्स आर गोइंग टू फेस. ह्या लोकांक कितें त्रास जातलो हेची बद्दल जर तुम्ही माहिती दवरना आनी बेश्टेच काडून लोकांचेर धाडले जाल्यार म्हाज्या सरकाराची बदनामी जाता, भारतीय जनता पार्टीची. आनी ह्या आमच्या अशा आमदारांक जर तेणी लोकप्रतिनिधी म्हणून ताका लोकांनी जर धाडलेलो तो आमच्या परेशान जाल्यार आज तेणी मातशें तरी डिसिप्लीन सांबाळपा जाय. आनी तुजे कडेन जर कॅपेसिटी हांगा येवपाची ना, आतां प्रत्येक गोष्ट उखलता आनी मुख्यमंत्र्याक विचारा म्हणटा. आनी तुजे कडेन मुख्यमंत्र्याक तर विचारूंक जाय जाल्यार तूं फिट ना, यू आर नॉट केपेबल, यू आर ट्रायंग टू प्रूव. म्हणजे तूच सांगता आपूण फिट ना आन्सर दिवपाक म्हणून मुख्यमंत्री. जशें क्लास टिचरी कडेन आन्सर दिवपाक तर मेळना, ती प्रिंसिपला कडेन वच म्हणटा. ती कित्याक म्हणटा? कित्याक तिचे कडेन आन्सरूच आसा न्हू, किंवा ती फिट नासना. अशा परिस्थितीन आमी सगळे तुमच्या वांगडा आहा. आमी ह्या वाठारांतल्या लोकांक त्रास जावपाक दिवचे ना. कित्याक तो मिसगायड करता पळय ते खूब आयकले. तुका कसो गायड करपाचो आहा तो सांग, जाल्यार तो ही तूं रेस फाटीं घेवपाची आहा, मुखाट्यानी घे. नाल्यार हें घडचें, आयज इतल्यो सगळ्यो गोश्टी घडच्यो नासल्यो, तुमकां आमकां इतले त्रास जावचे नासले. जर हे घडोवच्या पयलीं लोकां कडेन डिस्कस केल्लो वेदर लोकांक हें जाय जाल्यार आयज इतली ही परिस्थिती आमच्या सगळ्यांचेर उबी जावची नासली. आयज हांव आभारी आहा आयज सगळे लोक उपस्थित आहा. आयज सगळ्या पार्टीचे लोक आहा, विशिष्ट म्हणजे कोणाचे सपोर्टर ना. हे मुरगांव वाठारांतले ह्या बोगदा जेटी ह्या लोकांच्या फेवरान आमी सगळे उपस्थित आहा आनी सदीत रावतले. इतले सांगता आनी म्हाजे 2 शब्द. आमचे बोगद्या वयल्यान मोसुंडी कडल्यान रोड बंद जावपाचो 200%, तितून कांयच डावट ना. आमदार जेका काँग्रेसान निवडून हाडलेलो आनी आमच्या मुरगांवच्या लोकांचे बरें करूंक फायदो करपाक तो बीजेपीन गेला. आनी बीजेपीन वचोन तो आतां आमचो फायदो कसो करता हो आयज लोकांक हांगासर कळोंक लागलेलो आहा. सो आतां हो इव्हेंट हाडून आमच्या लोकांक फायदो की त्रास हे तुमी चिंतून घेवपाचे. आमी कोणाक हांगा ब्लेम करना. मेन कितें आहा, भारत लायन आनी ह्या सायडीन आमची शिप बिल्डींग, थंयसून रोड बंद जातलो 3 दिसांक. म्हटले इव्हेंट 3 दिसांक आहा, सो 3 दिसांक रोड बंद. आमी आतां आजून मातशे भुरगे आहा, सो आमी चलोवन येतले. आमच्या जाणट्यांनी 3 दीस कितें घरान होम एरेस्ट जावपाचो म्हणल्यार जेलीन घरानूच, पूण तुमची घरान 3 दीस तुमी बंदी, जेल बंद. तुमी आनी भायर भोंवप ना. कित्याक भायर वयतले जाल्यार तुमकां तितले चलोन वचूंक जाय. चलोन आमच्या जाणट्यां कडेन जावपाक ना.
सो हे एक कारण आमी पयलीं म्हणटा ते ह्या एक कारणा खातीर हे ऑपोज करूंक सोदता. दुसरे हे जे व्हडले रोड बांदता 52 करोड आमचो गोवा गव्हर्मेंट दिता. 52 करोड विथीन 2 म्हयन्या भितर हो पास जाला. 52 करोड आमचे एक्च्युली ह्या भागाक कित्याक जाय आसले. 52 करोडाकून अर्दे 25 करोड सुद्दां आमचे घातलेले जाल्यार जायते दोंगर आमचो कोसळटा, लँडस्लायड जाता, लोकांक गटर सारके ना, फुटपाथ आमची सारकी ना, जाणट्यांक फाल्यां बोगद्यायल्यान देस्तोरो कडेचे सकयल भागान रावता, मदीं घरां आहा, तांकां बाबड्याक वयर सकयल येवपाक त्रास जाता. थंय पयशे मोडपाक जाय, थंय पयशे मोडप ना. हे पयशे मोडटात. हे पयशे मोडप कित्याक? हे एक्च्युली जो आमचो मोगाचो जो आमदार हांगासर आहा तो फायदो करपाक गेला आमच्या लोकांचो. सो हो फायदो कोणाचो जातलो तो चिता. हे इव्हेंट घालून आमच्या लोकांक कितें फायदो आहा? कांयच फायदो ना. सो हो फायदो तांकां कसो जाता हे चिंततात ते, लोकांच्या फायद्याचे काय ना. तो म्हणटा कोणाकूच त्रास जावचो ना. कोणाकूच जर त्रास जावचो ना जाल्यार आमी हे हिंगासर येयले तर कोण लोक पिशे. आतां सीएम येवपाचो खंय शेनवार दीस आमची सगळ्यांची कळ आयकपाक. जाल्यार सीएम प्रोग्राम जाता हांगासर बोगद्यार, त्रास जाता बोगद्यायल्या लोकांक आनी प्रोग्राम दवरला बायणां. तसो जाल्यार प्रोग्रामूच बायणां व्हरा न्हू, बायणां विचार करा. सो हे सगळे तेंचो फूल प्लॅन आसा. तांकां कशेंय करून 52 करोड गव्हर्मेंटाचे आनी तेंचे कितले तरी 100 करोड करून अशे 172 करोड कितें तरी टोटल एमावंट आहा. सो तेतूंतले एक 50 करोड हांगासर खर्च करतले ना म्हणना. आनी बाकीचे 100 करोड मागीर ते म्हाका दिसता आनी तुमकां आनी सांगपाची गरज ना ते खंय वयतले ते म्हणल्यार कोण फायदो करूंक गेला तेजो फायदो जातलो. सो तर ताका लागून हांव तुमी हे भोवसंख्येन हांगा येयला आनी हे जे काम चालू आहा तशेंच आमच्या हांगासर जे स्थानीक लोक आहा, आमचे जे लिडर्स आमी रिप्रेझेंटेटिव्ह फुडें हाडलेले आहा, सो तेंच्या कडेन सुद्दां हांव मागता की म्युनिसिपालिटीन तुमी आवाज रेज करपाचो. कावन्सील मिटिंगान हांगासरी जे काम चालू आहा ते बंद करपाचें आनी हेज्या फुडें जें काम आहा फाल्यां तुमचे कडेन उलो मारता ही जर रेस बंद जायत जाल्यार आमकां त्रास जावचे ना. आनी ही जर रेस चालू उरली जाल्यार फाल्यां सगळ्या जाणट्यांक त्रास आहा. सो ताका लागून तुमी जेन्ना फुडें हेज्या फुडें जर आमकां हे बंद करपाक रस्त्यार येवचे पडले जाल्यार तुमी अशेंच येवपाचे. आनी जो सीएम पणजे आहा तो आमकां बायणां पळयता त्या सीएमाक हांव मागता की बाबा तूं बायणां न्हू, तूं रेस हांगासर आहा, प्रॉब्लम हांगाच्या लोकांक आहा, आमच्या लोकांक आनी बायणां पळोवन त्रास कर नाका. तूं हांगासर यो, आमचो प्रॉब्लम हांगासर, आमचो मुद्दो हांगासर सॉल्व कर. आनी जेका जो फायद्या खातीर त्या सायडीन गेला काँग्रेस वचून बीजेपीन धांवला सो तेकाय मागता बाबा तुका जर खरेंच लोकांचे त्रास लोकांक जर लोकांचो फायदो करून गेला जाल्यार तूं लोकांची हांगासर येवन प्रॉब्लम आहा ते सॉल्व कर.